दीस बुधवार डिसेंबराची 11 तारीख 2024. पहिले वाचप इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 40 वाक्य 25 तावन 31 पर्यंत. तुम्ही म्हाका कोणा कडेन म्हणसर करशात? म्हजे सारको आनीक कोण आसत? तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया, ही नेकेत्रां कोणें केल्यांत? तो तांची फौजू भायर काडटा आनी तांची गणती करता. दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता. ताची सकत भोव वर्ती आनी ताची पदवी खरीच व्हड. देखून तांचे मदले खंयचेय नेकेत्र जाप दिनासतना रावना. म्हजी वाट सर्वेस्पराचे नदरेक लिपोवन आसा. म्हजो देव म्हज्या हक्काची पर्वा करिना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय, जाकोबा? अशें तूं कित्याक उलयता, इस्रायेला? तुका आकळीत नातलें काय? तुवें आयकूंक नातलें काय? सर्वेस्पोर सासनाचो देव, पृथ्वेच्यो शिमो ताणें रचल्यात. तो थकाना, तो दमाना. ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणाकच सकना. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नतल्यांक तो घटाय दिता. युवक थकून आनी दवून वेतेत, तरणाटे आदलोन पडटेत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्याक नव्यान बोळ मेळटलें. गरुडा परी तांकां पाकटे फुटतले. तीं धांवतेलीं पूण थकचीं नात. तीं चलतेलीं पूण धमचीं नात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 103 1 तावन 2 3 तावन 4 8 आनी 10. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरा नाका. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. तो सर्व तुजे अपराध बक्षिता. सक्कट पिडेंत वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. सोमी दयाळ आनी मोगाळ. ताची काकूळट अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निधान. आमच्या पथकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवाक फावो तो फारीकपण घेना. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 वळ 28 तावन 30 पर्यंत. जेजू म्हणालो, येया म्हजे सरशी, सुमेज तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें झूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका. कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें झूं वोवंक सुलभ आनी म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हे मोटवें वाचप जेजूचे सुवार्तेची रुंदाय आनी संपूर्णता उगडापें करता. जेजू आपूण नितीवंत म्हूण चिंतल्यांक न्ही, बगार काळजाचें वजन ववयतल्यांक तो आपयता. वजन पातकाचें, वजन दुखाचें, वजन भिरांतीचें, वजन सुरसुऱ्यांचें. हें सर वजन जेजू हळू करता. जेजूचीं उतरां. हांव तुमकां विशेव दितलो, तुमच्या आत्म्याक विशेव मेळटलो. मनशा काळजाक सुशेग आनी बुजावण दिवची तसली.
उसांबळाय आतांच्या संवसाराचो स्वभाव. सगळ्यांनी आमसर करंदाय, विराराय, सलवणी, निराशा आमकां दोळे वाटारन पळयत आसा. असल्या निराशी वातावरणांत जेजूची उतरां बरवसो दितात. क्रिस्ता थंय आमकां विशेव आसा. विशेव काळजा आत्म्याक. पातकांक बोगसणें दिवन काळजाक विशेव दिता. हो विशेव देवा थंय समाधान लाभयता. जेजू एक सादें आपोवणें दिता. येया म्हजे सरशीं, म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजें लागचें शिका. कसलेंच शर्त नासतना जेजू आमकां आमी आसांव तशीं ताचे सरशीं येवंक आपयता. फुडें जेजू आमच्या वांजेलान सांगता, म्हजें समाधान तुमकां दिता, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा. जो आमची शुभ वार्ता अध्याय 14 वळ 27. सांगातास जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 6 वळ 37 म्हजे सरशीं येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना म्हणटा. हो जावन दी आमचो बरवसो.